नमस्कार. आज नॅशनल प्रेस डे. हरशीं आमी कितें करतात की दुसऱ्यांबद्दल उलयतात, पॉलिटिशियनां की जे कोण वादान आसतात, वाद निर्माण करतात, तांची तासमपटी करतात. पूण आज आमकां सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मपरीक्षण करचें अशें आमकां दिसलें. आनी हांवें दोन मानेस्ताद हांगा आपयल्यात सडेतोड नायक कार्यावळीन. हांव तुमची वळख करून दिता. आमचे मदीं हा रुपेश सामंत. रुपेश एक पत्रकार, गोवा न्यूज हब चलयता. त्या भायर ताजो डिजिटल न्यूज चॅनल आसा, तुजी वेबसायट आसा, तूं वेबसायटीन भितर वेगवेगळे प्रयोग करता आनी तूं खूब फास्ट. हांवें तुका पळयलां, हांगा वता थंय वता, ज्यो आज एक्टीव पत्रकार आसा तातूंत भितर रुपेश तूं आसा. तुका ह्या कार्यावळीन हांव येवकार दिता. आमचे मदीं हा दोतोर मधू घोडकेडेकर. मधू घोडकेडेकर फॉरेन्सीक एक्सपर्ट, पूण हांव मधू बाबा कडेन पळयता एक सोशल एक्टिविस्ट. तूं वेगवेगळ्या विशयाचेर चर्चा करता, वेगवेगळ्या विशयाचेर वादान भितर उडी घेता आनी वेगवेगळ्या विशयाक चर्चेक दिशाय दिता. तुकाय हांव ह्या कार्यावळीन येवकार दिता. थँक्यू. तर सगळ्यान पयलीं रुपेश, आयच्या नॅशनल प्रेस डेच्या निमतान तुज्या मनान तरंग कितें आयलें? एक म्हणजे हांव स्वता हॅपी आसा की हांव पत्रकार म्हणून. हांवें पयलें जे पत्रकारितेचे पर्व आसा ते आय एम वन अमॉंग्स द फ्यू, आनी म्हाजे परस वेटरन राजू बाब आसा, जाणी पत्रकारिता पयले जेन्ना हातान बरोवन बातम्यो धाडटाले आनी नंतर त्यो कंपोज जाताले, ते पासून आतां आमी जे लायव्ह चल्ला. म्हाका दिसना जेन्ना राजू बाब जाणी सुरू केलें तेन्ना दे वूड इवन इमॅजीन की अशी गजाली जावंक शकता. हो एक टॅक्निकल आस्पेक्ट जालो. पूण दुसरें पळयता म्हणजे कायंड ऑफ क्वॉलिटी जर्नलिजम जे जावपाक जाय आशिल्लें आनी आमकां दिसतालें फुडें 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 जातलें, तें सद्या जायना. आतां ताका कितें कारणां आसा, ताका जबाबदार कोण आसा, हें सगळें जाय जाल्यार विश्लेशण करपा जाता. पूण हांव म्हणटा की एक म्हणजे पत्रकारितेक बरे दीस आयल्या, पूण पत्रकारांनी ते बरे दिसाचे सारकें भांगर करपा जाय, ते तांच्या हातीन आसा. दोतोर मधू घोडकेडेकर, तुका म्हणलां तूं एक सोशल एक्टिविस्ट आनी तूं पत्रकारितेक कसो पळयता हें म्हाका आज जाणून घेवपा जाय. तुज्या मनान कितें तरंग आयले आज? सगळ्यात पयलीं तुमकां सगळ्या पत्रकारांक आयच्या राष्ट्रीय पत्रकार दिनाच्या शुभेच्छा. जशें रुपेशान म्हटलें, आमी रेडिओ वयली बातमी लायव्ह चलताली ती पयली आमगेली जी 70 आमी आयकली, ती आयच्यान लायव्ह आमी लोकां मेरेन पावता इतलो प्रवास. आनी ह्या प्रवासाक सांस्कृतीक आनी राजकीय आनी आमगेली एकूण टॅक्निकल जो घडामोड जाली ताचो सगळ्याचो साक्षीदार पत्रकार, आनी तो अजून आमच्या वांगडा समाजा वांगडा आसा. आतां ताका नांवां दवरूं येता, चेंजीस म्हणजे जर चेंज सिनारियो जालो, ताचे पत्रकारितेचें स्वरूप बदललें, सगळें बरोबर. पूण एक आसा की एका वेळार अशें दिसलें की एक मिडियम येतरी दुसरें मिडियम सोंपतलें काय म्हणून. आयज अशी परिस्थिती येयल्या, सगळ्याच मिडियमाक आनी दुसरें म्हाजें सगळ्यांत म्हत्वाचें प्रत्येक सिटीजन आयज पत्रकार जालो. म्हणजे एक पत्रकाराचेर डिपेंड. आतां तुमी समज एक न्यूज बॉयकॉट केली, कांय फरक पडना, न्यूज वचपाची वयता. ब्युटिफूल. सो रुपेश, हें जें पळय ट्रान्सफॉर्मेशन तुवें पळय म्हणलें आनी ताणें एक बरें सांगलें, एक तेंपार वर्तमानपत्र म्हणून चलताली पळय, आमी सगळे साक्षीदार. तुवें तुजें वर्तमानपत्र सुरू केलां, आज म्हाका 45 वर्सां जालीं. हांव ह्या सगळ्याचो आलेख घेता. तेन्ना दिसता की न्यूजपेपरान भितर कांय बातमी छापून येताल्यो, कांय छापून येनाशिल्ल्यो. संपादकाची मर्जी आसताली, मालकाची मर्जी आसताली. आज तें उरूना. डिजिटल कितें जालें तें झाप करून ती न्यूज येता. तो म्हणटा तसो सिटीजन जर्नलिस्ट जाला, तो खंय उबो रावता आनी डायरेक्ट लायव्ह करूं शकता. ही इंटरनेटाची क्रांती. तूं ह्या सगळ्या प्रवासा कडेन कसो पळयता? हांव एक बरें जालें काय वायट जालें? कारण तुजें जर्नलिजम आमच्या हातान आतां एकटे बंदिस्त उरलेंच ना. एक जालें म्हणजे म्हाका तुमकां एक एग्जांपल दिता. जेन्ना एक मडगांव एक पत्रकार आशिल्लो आनी एका दिसाक तो काम करतालो. ताका बाबड्याक सपोजिटली मडगांव तेन्ना हातीन बरोवन बसीचेर बातम्यो धाडच्यो पडटाल्यो, त्यो छापताल्यो. सो ताणें एक आयडिया काडिल्ली. समज तो खंयच्या फंक्शनाक गेलो जाल्यार तो मनीस पळयतालो कोणा कडेन स्कूटर आसा, ओके, त्या फंक्शनाच्या बातमेन तो शेवटाक कोण कोण प्रेजेंट आशिल्ले तातूंत ताजें नांव घालतालो आनी ताका तो तें पाकीट दितालो. तो उमेदीर मडगांवच्यान स्कूटर स्टार्ट मारून पणजे येवन ते दितालो, कारण दुसरे दिसा ताका तें एक बारीकशें खंय तरी समवेर डावन द लायन ते आपलें नांव दिसपाक जाय आशिल्लें. सो मागीर ती प्रथाच जावन पडली. सो ते दीस आनी आतांचे दीस की आमी आतां उलयता आनी लायव्ह वता. दुसरी गजाल म्हणजे पत्रकारिता बंदिस्त आसचीच न्ही. ती प्रत्येक जो मनीस आमकां पळयता ते आमी ताजे खातीर एक कितें म्हणटा, वी शूड बी अकाउंटेबल टू हिम. आनी ती बंदिस्त आसचीच न्ही, कारण प्रत्येकाच्या हातान. आनी आमी मदीं ट्रेंड पळयलो
मातसो थॉट म्हाजे हे जाता सेग्रिगेट जावपाक तरी पूण आमी मदीं ट्रेंड पळयला की कांय पेपरांनी ते म्हणटाले सिटीजन जर्नलिजम म्हणून सुरू केलें की तूं सिटीजन जर्नलिस्ट तूं म्हाका बरयतलो अशें सुरू केलें. मागीर नंतर पळयत जाल्यार आतां सिटीजनूच सगळे जर्नलिस्ट जाल्ले आनी आतां अशें जाल्लें आसा की प्रत्येकाच्या हातान फेसबूक जाल्लो आसा, प्रत्येकाच्या हातान इन्स्टा आसा, ताका लागून युट्यूबूय आसा. सो ताका लागून प्रत्येक जाण पत्रकार जाल्लो आसा. सो तातूंत प्लस मायनस आसाच, बट आय थिंक इट इज मोर ऑफ अ प्लस देन मायनस, कारण नाव यू कॅन नॉट हायड एनीथींग. पयलीं अशें जातालें की जे पेपरांनी छापून येताले तेच फायनल सत्य अशें आसतालें. आतां नांव तशें ना. फाल्यां पत्रकारान जर करिना काय म्हटलें जाल्यार नो इश्यूज म्हणटा ते, तांकां आमचे परस चड व्यू आसता. दोतोर एज ए पत्रकार म्हणून रुपेशान ही जी पळय कितें बदलतो ट्रेंड आहा, सगळे पत्रकार जाले, सगळेच इंटरनेटार वतात, सगळेच डिजिटल फॉर्मान आयले, ताका पुरस्कार करता. तूं कशें दिसता? कारण हो जो पळय म्हायतीचो पळय स्फोट जाला, खर सत्य कितें असत्य कितें लोकां मदीं आज पावप कशें पावलें? एक म्हणल्यार आतां जी चल्ल्या सगळी ती कोविडग्रस्त पत्रकारिता. ओके. कोविडान अक्षरशः प्रिंट बंद केलें आनी त्यानंतर पर्यायी जी डिजिटल सुरू जाली ताच्या 5 वर्सांनी अक्षरशः स्फोट जालो. पण अपेक्षा आसतली की सिटीजनाक की हांवें हेजे पत्रकारितेचें क्रिटिसिजम करप, पण तुमचें आनी आमचें प्रोफेशन एक पोस्टमॉर्टम आनी तुमचें आमी डिसेक्शन्स करता आनी आसा ते आमी नोट करतात आनी ताजेर थोडें भाश्य आसता. जर कितलीय जर पत्रकारिता जर बदलली, कितें तर घडपा जाय त्या बगर ती बातमी जायना. सो डिसेक्शन्स आनी रिपोर्टींग आतां तितूंतले कोणाचे इंटरप्रिटेशन्स वेगळे जावंक शकता, कारण तितूंतले तुमची अनसर्टेनिटी म्हणजे जितली वर्सां रावता तितले तुजे जे एनालिसीस आसता ते बदलता. अनसर्टनिटीचे जे तुमच्या फिल्डाक आसा ताका लागून क्वॉलिटी ऑफ रिपोर्टींग जी आसा म्हणजे एनालिटिकल रिपोर्टींग जाता ते रोखडे पावले आसता तशा तशें, पूण ते एक तुमच्या भाशेन तुमच्या नदरेंतल्यान जे प्रेजेंट जावपाची जी क्वॉलिटी आशिल्ली ती क्वॉलिटी बदलता आनी आमच्या जनरेशनान जी क्वॉलिटी पळयली तातूंत कंपेर केल्यार ती कमी पडली दिसता. पूण नव्या जनरेशनाक ती तांकां एनालिटीक नाका आसा ते आमी तेंचे मुखार पळय आमी तेजे एनालिसीस करता. ही आतां वाचकाची स्थिती येयल्या. तुमचे एनालिसीस कितले फावटी तांकां आवडना, कारण तिणी ऑलरेडी प्रिफिक्स मायंड्स ज्यो आसा ते तिणी तयार केल्ले आसा. आमी चित्ता तशें तुमी दिल्यार तुमची पत्रकार बरोबर, नाल्यार पत्रकार कित्याक बरयता हे आयचे सिच्युएशन्स. हो बरो प्रश्न तुवें काडलो. हातूंतल्यान 2 क्वॉलिटी जर्नलिजम म्हणटा पत्रकाराचेर एक आरोप करपाचे न्ही एक मोठो ट्रेंड आयला आनी तो सुरू जालो राजकीय कार्यकर्त्या कडल्यान. हो पत्रकार फिटींग तो मागीर कळटा आपल्या अर्दान जर बरयन जाल्यार ताका टार्गेट करप, ताजेर टिका करप, ताका काबार करपाचो प्रयत्न करप हें खूब जालो. राजदीप सरदेसाय पळयलें न्ही, राजदीप सरदेसाय आपलें मत मांडटा, तुका आवडना तें चॅनल पळयनाका, पूण तो खंय अमेरिकेक गेलो ताका बुरशो गाळ्यो मारल्यो, ताका टार्गेट केलो, अशे खुबशे पत्रकार आज निर्माण जाल्यात. म्हणजे ह्या पक्षाचे अर्दान बरोवपी ते बरे, दुसऱ्या अर्दान एक क्रिटीक. तो क्रिटीक आज खूब लोकांक सोंसना, राजकीय लोकांक सोंसनाच, समाजाकय सोंसना जाला. कारण समाजाची मनाची सुद्दां एक समाजान सुद्दां फूट पडले काय कितें राजकारणाक लागून अशे तरेचें वातावरण. हाजी तूं कशें एनालिसीस करप? एक म्हणजे तुम्ही म्हटलें की सत्य आणि असत्य आसा पळय, आनी एक म्हणणें आसा की समवन्स मेडिसीन कूड बी समवन्स पॉयझन. सो सत्य आणि असत्य हो खंयचो मनीस घेता ताजेर आसता. मे बी तुमकां घडये दिसा आसत की हे असत्य पूण ते सत्य आसूं शकता. आणि जशी लेबलिंग आसा तो खूब फावटी आमकांय बी कॉमेंट पडटा की ती तूं आमी गोदी मिडिया म्हणटा. तर फाल्यां सपोजिडली काँग्रेसवाल्याक हाडले आनी प्रश्न विचारले जाल्यार ते म्हणटा हेका खंय सीएमान धाडला ताका प्रश्न विचारपा खातीर. मागीर दुसऱ्या वटेन समज बीजेपी वाल्याक हाडून प्रश्न विचारले ते म्हणटा पळय हेका बीजेपी वाला हेणें मुद्दम हाडला कारण ताका हायलायट करपा खातीर. सो लोकांचे जे आतां एक परसेप्शन आसा पळय आनी ते चेंज करपाक सद्या डिफिकल्ट जाल्लें आसा आनी ताका कारणूय आमीच आसा. कारण आमी पळयले खुबशे नॅशनल चॅनलाचेर एकाच पक्षाचे जे तरेन कॅम्पेन्स चलता, एकाच पक्षाचे जे तरेन सपोर्ट चलता, जंय मूळ मुद्दे कुशीक दवरून बाकीचे एक सादे मुद्दे. आतां सुशांत सिंग राजपूत आय डोंट रिमेंबर ते एक्टर तो मेलो पळय आनी त्या दिसांनी जे चल्लें ते इट वॉज हॉरिबल. त्या दिसांनी नंतर समटायम्स आय वॉज फिलींग की हे पत्रकार काय कोण मनीस बसल्या म्हणून. सो लोकांची जर परसेप्शन जाला, वर्करांची जर परसेप्शन जाला समवेर
आमी ताका मूळ कारणीभूत आसा आनी तें आतां क्लीन करप डिफिकल्ट जाल्लें आसा कारण दॅट परसेप्शन हेज बिकम ट्रूथ फॉर देम की बाबा हो तसोच फाल्यां जर राजू नायक सारको पत्रकार जो न्यूट्रल आसा पयलीं पासून ताणें समज हाडून कोण बीजेपी वाल्याक हाडलो रोखडो राजू गोदी मिडिया जाता ताणें समज काँग्रेसवाल्या कडेन प्रश्न विचारलो परत तो गोदी मिडिया जाता म्हणजे करप तरी कितें हो प्रश्न जाल्लो आसा आनी समवेर आय एम ब्लेमींग आमचे खास करून नॅशनल मिडिया जाणी जी वाट लावन दवरली पत्रकारितेची पळय आनी ताका आमकां सोंसचें पडटा वी आर मच स्मॉलर कम्पेर्ड टू देम मधुभाव राजकीय पत्रकारिता खूब अशी सादूर रावन करची पडटा असो छाप मारतात लोक आनी दुसऱ्या अर्दान कितें जालें की समाज पळय जो दुभंगला सो ताका लागूनय पत्रकाराक टार्गेट करपाचो प्रयत्न जाता सो पत्रकाराची जॉब न्ही खूब सेन्सिटीव जाला तुमी एज ए वाचक किंवा एज ए सोशल एक्टिविस्ट कशे तरेन हे सगळ्या डेव्हलपमेंटा कडेन पळयता हे फक्त तुमचे फिल्डा परते उरना प्रोफेशन आनी बिझनेस हितूंतली लायन आहा ती केन्नाच ब्लर जावन गेल्या धरून आमी म्हणा तो आमी प्रोफेशनाचे आमची इथिक्स पूण जेन्ना हांव एक हॉस्पिटल घालता म्हाजे लोन्स आसता म्हाका म्हाजे फंडर आसता म्हाका जो पर्यंत ते पयशे रिकवर करना तो पर्यंत म्हागे हॉस्पिटल चलना मागीर सगळे इथिक्स तशेंच जो पर्यंत तुमचो बिझनेस म्हणून एक प्रोफेशन भितर चल्लें तेन्ना तुगेले इन्वेस्टर तुमचे ओनर्स हितूंतल्यान ते कोणाच्या सायडीक येतले हितून लकिली गोंयाक ते रिफ्लेक्शन हे उमक्याचे आमगेले मिडिया हाऊस म्हणून उमकी सायड ही गोंयाक येयना तरी पूण जे ओवरऑल पिक्चर जें आसता आनी आतां लोकांचे परसेप्शन सदांच ओवरऑल येना म्हणलें मातसो तुका हांव आडयतां गोंयची मिडिया हाली मेरेन मायनींग कंपन्याच्या हातान आशिल्ली आनी मायनींग कंपनी म्हणटा कितें जाणा न्ही तांकां सरकारा कडेन रोटांगण घालचेंच पडटा आनी सरकारान तांचे भितर एक मिली भगत आसता सो अशे परिस्थितींत सत्य बातमी येताली तुका जें कितें जाय न्यूजपेपरान भितर तें तुका वाचपाक मेळटालें एक परखड टिका सरकारी जावपाक ती जाताली हातूंक मजेशीर आसा हांवें कांय म्हणजे जनरली जायनाशिल्लें पूण कांय आपल्याक काडटलो हें समजोन सुद्दां लोकांनी बातमी छापल्या वा गुड आनी ताका मागीर 15 दिसांनी 2 म्हयन्यांनी तुमगे ऑडियो विज्युअल हितून मिडियाकूय जाला आनी प्रिंट मिडियाकूय जाला पूण हांगसरल्या गोंयकारान ती रिस्क घेवन ओनराक दाखयल्या आनी मागीर कितें आसा तें काडन ना ती बातमी गेली म्हणटा लोकां मदीं वाचकां मरेन पावली न्ही इम्पॅक्ट जालो न्ही बरोबर हे आमी एज अ वाचक म्हणून फाटले 40-45 वर्सां कितल्योच बातमी पळयल्या आनी फ्रेंड सर्कलांतल्यान तो काडलो तो थंयच्यान कित्याक गेलो खंयचे हितून गेले आमी पळयलां पूण गोंयाक ते अजून जे एक बातमी बरी आसा लोकां मुखार हाडूं जाय तो प्रयत्न अजून जाता नायस रुपेश तूं हे सगळे प्रोसेस पळयला तूं प्रिंट मिडियांतल्यान आयलो तुका डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर वचचें अशें कित्याक दिसलें सद्या डिजिटल काय प्रिंटान भितर तोच सासलेपणां आयिल्लो प्रिंटान भितर तुका ऑपॉर्च्युनिटी नाशिल्ल्यो संपादक तुका आडखळ हाडटाले तेच मालक ते तुका जाय हाका घेवया ताका घेवया हे मालक ठरयता सो अशे तरेचे एक हातूंतल्यान तूं भायर सरलो काय तूं ऑप्ट केलें ना आपूण आतां डिजिटलान वतलो ते एक्चुअली हाजे आन्सर तुमी जर म्हाज्या माई आनी पप्पाक विचारले जाल्यार सारके दितले ते म्हणटा हेका पाशियेस कमी म्हणून सो प्रिंटान पाशियेस दवरचे पडटा की फाल्यां म्हणसर राव तुजी बातमी येतली गुड पॉयंट हांगच्यान सुरू जाता ज्या मनशाक पाशियेस कमी ताका दिसता की आतां सुद्दां बसून हांवें हेजे पयलीं एक बातमी ब्रेक केला आनी आमी स्टुडियोन भितर आयल्ले आसा म्हणजे म्हाका असं जाल्या पुरो नाल्यार ऑफिसाक फोन मारून तांकां मागीर परत तापोवप जाता सो पाशियस जेन्ना कमी आसता म्हणजे ताका एक दीस रावपाचे पाशियस नासता सो सद्या आमचे पाशियस लेवल इतल्या लेवलार पाविल्ले आसा की 1 मिनटाचेर पाविल्ले आसा द बेस्ट मिडियम फॉर दीस इज अ डिजिटल मिडिया इज वन सेकंडली तुमकां जर गजाल आतां हाव भाव करता म्हज्या बॉडी लँग्वेजारसून तुमकां कळटा की हांव उलयता तें खरें काय फट म्हणून प्रिंटान तशें नाशिल्लें प्रिंटान बरे तूं म्हणजे आर यू कन्विन्स्ड अबाउट इट ऑर यू आर नॉट कन्विन्स्ड अबाउट हे तुमी कन्वे करपाक मेळनाशिल्लें सो ताका लागून हांगा येवप म्हाका एक सोंपें जालें कारण म्हाका दिसलें की ह्या मिडियमांतल्यान वी कॅन यू नो से बेटर थिंग्स आज आतां फॉर एक्झाम्पल इंटरव्यू फॉर एक्झाम्पल उलयता कळटा तो राजकारणी खरें उलयता काय फट उलयता म्हणून सो पयलीं कशें जाता प्रिंटान ते प्रश्न आनी उत्तर तो कळना त्या राजकारण्यानूच खरी उत्तरां दिल्या काय ते पीएन बरोवन दिल्ली आसा म्हणून सो सद्या ते आसा आनी दीस इज फ्युचर सेकंडली एक हांव गजाल म्हणपाक सोदता राजू बाब की हाजे पयलीं मायन ओनरांनी पेपर चलयले ते खरें तांणी जर पेपर चलोवनाशिल्ले जाल्यार घडये पत्रकारिता हांगा फुडें सरचीच नाशिल्ले
आमचे सारखे कितलेशेच म्हणजे हांव म्हणटा एक 90% जे आतां सिनियर आसा ते सगळे मायनोनराच्याच पेपरांतल्यान ट्रेन जावन भायर सरिल्ले लोक. दुसरें म्हणटा मायनोनरांनी आपल्या भावाक किंवा काकाक किंवा चल्याक काडून संपादक करूं ना. संपादक इंटेलिजंट लोकांकूच केल्ले. दे कूड हॅव व्हेरी वेल एक लायन ड्रॉ जाताली तेंच्यान करपा खातीर की बाबा आपूण कितें करतलो आनी कितें करचो ना. ती जर लायन ड्रॉ तांणी करूंक शकूना जाल्यार ताका लागून सगळे पत्रकारितेक ब्लेम करूं शकना. थर्ड आनी इम्पॉर्टंट म्हत्वाची गजाल म्हणजे आतां जे संपादक जे आसा धरून राजू बाब ते कोण तरी एक लेखक म्हूण संपादक जालो अशें ना. हे सगळे फिल्डाचेर काम केल्ले संपादक जे ट्रेनी रिपोर्टर किंवा ट्रेनी सब एडिटर म्हणून जॉईन जाल्ले आसा. सो सद्या जेन्ना हे सगळे लोक हे पेपर चलयता चॅनल चलयता तेन्ना फरक दिसपाक जाय. आनी म्हाका दिसता की तांचे कडल्यान अपेक्षा आसा की बाबा तुका खबर आसा जमनीचेर जो रिपोर्टर काम करता ताका कितें प्रॉब्लेम्स आसा, एक्च्युअल गोंयचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा. पुणून सम हाव दीस मायट बी कॉन्ट्रोवर्शियल पुणून आमच्या पेपरांनी आमी पळयता किंवा हातूंत पणजे आनी मडगांव सोडल्यार दिसत ना गोंयच्या गांवच्या लोकांच्यो व्यथाच पावना आमच्या हातून आनी स्पेशली डिजिटल मिडियमांतल्यान. ताका लागून लोकांक मागीर आपले फेसबूक चॅनल काडचे पडटा. रुपेशान एक बरें प्रश्न काडलो. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो बातम्यो वर्तमानपत्रांत किंवा मिडियाचेर रिफ्लेक्ट जातात काय ना एक. आनी तूं मधुबाब तूं ST कम्युनिटींतलो मनीस, एक सोशल वावुरपी. ह्या अशे तरेचे डावन राजकीय दृश्ट्या जांचेर अन्याय जाला अशा लोकांच्यो बातम्यो तांची मतां तांचे बद्दल मिडिया कवरेज दिता काय ना? STचें म्हणलें म्हणून सांगता तुमकां जे आमकां OBC जो आमकां दर्जो मेळ्ळो तो गोमंतकान छापलेले बातमेक लागून मेळ्ळो. 1983 गाकुवेदाची फावंडेशन आमगेले कितें म्हणटा आमी ताका फावंडेशन आशिल्लें ताची स्थापना आशिल्ली. हे आमच्या गांवांक तो कार्यक्रम आमचे कैलासवासी नारायण आठवले गेस्ट ऑफ ऑनर, हरीश साटये चीफ गेस्ट आनी थंय ते गुरू शिरोडकाराचो कार्यक्रम. अक्षरशः एकट्यान आमकां फुलां दिवपाक कोण तरी फुलां दिली, एकटो कोण तरी अणस घेवन अक्षरशः हाडून जाटयेक अणस फूल म्हणून दिलें. तर थंय नारायण आठवलेन अपील केलें की ह्या गाकुवेदाक नारायण जाटयेन एक समाज कल्याण मंत्री म्हणून आदिवासीचो दर्जो दिवचो ना, तेन्ना OBCच्या शैक्षणीक रिजर्वेशन दिवचें. तेणे हांव म्हणल्यार आपूण सरकारा कडेन आपूण उलयता. शेनवाराचो दीस तो सोमाराक 8 कॉलम बातमी की गाकुवेदाक आमगेले कशें मागासवर्गीयांचो दर्जा देण्याचं आश्वासन. ताचो इम्पॅक्ट असो जालो आमगे प्रताप सिंग राणेन एक विधानसभेक एक समिती स्थापन केली. मार्चाक ताज्या ती कमिटीचो रिपोर्ट येयलो आनी मार्चाच्या अधिवेशनाक आमकां OBCचो दर्जो मेळ्ळो. आयज आमचे STचे खूब लिडर आमकां लागून ते मेळ्ळा म्हणल्यार, पण गांवा वाठारांत जर अशें जर आनी हांव हो कार्यक्रम आमी एक एक्सरसायज करतालो मंत्र्याक गांवाक व्हरप, ताजे कडल्यान एक उतर घेवप आनी तीच बातमी काडून छापप. असो करून म्हाका एक जो खासदार निधींतल्यान चर्चिलाचो ग्रावंड कोंकण्यान जालो. पण तुमी म्हणलें तशें सरकार आनी पत्रकार ती समाजाचे रिफ्लेक्शन्स आसता. जशें ते म्हाका राजकारणी सेन्सिटीव आशिल्ले, लोकूय सेन्सिटीव आशिल्ले. आतां लोकांक ती आपली बातमी पावों जाय, आपले व्यथा पावों जाय म्हणून तशी धडपड आसना. ते तुका थंयचे पत्रकाराक सांगचें सुद्दां ना, आमंत्रण सुद्दां दिना ते. पयलू कशें आशिल्लें मागीर बातमीचे आनी तितून आनी एक चलतालें, एक जोडधंदो चलतालो. थंयचो फोटोग्राफर तोच बातमीदार आसतालो. सो तो आपल्यालो फोटो आनी बातमी दोनूय पावयताले. पण आतां सगळेच त्या इकॉनॉमिक्साचे वेगळेपण येयलां आनी जसो समाज आसा तशें तेच क्रायटेरियाचेच रिफ्लेक्शन इन आमगेलें जर्नलिजम आनी राजकारण दोनी कडेन तुमकां पळोवपाक मेळटा. कारण हितून दोनी कडेन येवपी आमच्या समाजाचेच लोक आसता. मागीर ते खंयच्या समाजाचे खंयच्या लेवलाचेर पावल्ले आसतात तरी ती रिफ्लेक्शन जी आसता राजकारणाक आनी पत्रकारितेक ती समाजाचे जे स्तराक पावलेले आसा. पूण तुमचें एक बरें आसता कशें राजकारणांत 5 वर्सां एकटो आसा तो मुखार राजकारणांत आसतलोच आसना. पूण तुमचे राजू सारके 45 वर्सां कंटिन्युअस एक थ्रेड चालू दवरलो आनी एक वारसो तयार केलो आनी तेजें रिफ्लेक्शन आयज पत्रकारितेक दिसता. तूं हॅपी आसा ज्या पद्दतीन गोंयांत जर्नलिजम जाल्लो? हॅपी आसतना दोन म्हणटा. एक तुज्या मनांतले पळय जे की मुतफरके खवदोळ आनी असंतोष पळय आसता. प्रत्येक मनीस वैचारी मनशाच्या मनान एक असंतोष आसता
सो वेवस्थे बद्दल नाराजी आसता आनी ती आसपाकूच जाय, कारण ते ताच्या शिक्षणाचो ताचे भोंवतणीचे ताजी परिसर आसा न्ही ताज्या सामाजीक उन्नतीचो तो भाग हो ह्या तुज्या असंतोशाक नाराजीक योग्य वाट जर्नलिझम दाखयता. हातूंत क्रिटिसिजम करपाक सामकें सोंपें, पूण जेन्ना हांव एक प्रोफेशन म्हणून पळयता ती सगळ्या प्रोफेशनाचे एक तुमच्या आनी आमच्या कितें इथिक्स हे इम्पॉर्टंट आशिल्लें आनी अजून आसा आनी तुमची लिमिटेशन आसा आमची लिमिटेशन आसा. आनी हांव सदां मजा सांगता तुमकां जर तुमचे रिफ्लेक्शन्स जाय तुमी स्वता स्ट्रगल करपाक जाय आनी अशें आसचें तुमचें आंदोलन किंवा की पत्रकारिता ते इग्नोर करूं शकनात अशें. व्हेरी गुड. आमी फक्त आमचे एक्नॉलेज केलें म्हणटा हे छापात ते छापात लोक म्हणटात रस्त्यार येवन लढात. तेच सांगता न्ही. एक भुरगे शिरोडाच्या कॉलेजींतल्यान आमचे कडेन आयिल्ले ते म्हाका सांगतात ही बातमी छापत आमची बसी थंय आमकां रावनात, बसी नात, बसी टायमींग चुकता, बसी आनी वाडोवपाक. हांवें म्हणलें बातमी दिना हांव तुजी आंदोलन कर. ती आमी केलां. विद्यार्थी म्हणून कॉलेज युनिव्हर्सिटी परत चड वेळ रस्त्यार रावन समाजाचे प्रश्न शिकून ते मांडपाची जी पळय एक जागृत समाजाचें लक्षण न्ही. तुका हांव तेच म्हणटा की सगळेच पत्रकारान करप, आमी कांय करचे नात. विद्यार्थी आंदोलन तुवें पळयलां फाटल्या 10 वर्सां गोंयांत हे कितें हो समाज खंय वता. दुसरी गजाल म्हणजे हांव तेचेच हितून जोडून म्हणटा की खुबशे जाण म्हणटा की पत्रकारिता न्यूट्रल आसची, अशे कॉमेंट्स आसता इंडिपेंडंट आसची. हांव एक ऑफर दिता सगळ्यांक, प्रत्येकान म्हयन्याक 1 रुपया दिवचो प्रत्येक चॅनलाक, ती इंडिपेंडंट जातली. फॉर एग्जाम्पल आमचे 2.5 लाख सबस्क्रायबर्स आसा, म्हाका 1 रुपया 2.5 लाख रुपया मेळटा. म्हाका आनी खंय वचपाची गरज ना, एडवर्टायजमेंट मागपाची गरज ना. खुबशे फावटी गव्हर्मेंट स्किमी दाखयता आमी, त्यो दाखोवपाची गरज ना. पूण बोल्सांतल्यान 1 रुपया घालपाक कोणाक थंय म्हणजे यू वॉन्ट जर्नलिझम टू बी फ्री अँड एक्चुअली यू वॉन्ट जर्नलिझम फ्री. म्हणजे तुमी फुकट्यान जर्नलिझम म्हणजे फ्री जाय म्हणजे ते फ्रीचो दोनूय मिनींग तुमी जर पळयत जाल्यार यू वॉन्ट जर्नलिझम टू बी फ्री ऑफ गव्हर्मेंट इन्फ्लुएन्स, बट you want it to be free also. That is not possible. I think even 1 रुपया सुद्धा तुम्ही कंट्रीब्यूट केले, जर्नलिझम विल बी एब्सोल्युटली फ्री. 10 रुपया काढून तुम्ही सुद्धा बजेट दवरले जर्नलिझमा खातीर जाल्यार जावं शकता. पूण तशें जायना. आनी सेकंडली राजूबाब सांगता तशें खरें की लोक आंदोलन आसा पळय न्ही तें सद्या जायना. आतां आंदोलन जालें म्हणजे तेज्या फाटल्यान खंयचो तरी पॉलिटिकल पक्ष आसपाकूच जाय अशी जाल्लें आसा. एक्सेप्ट फॉर फिवो आंदोलन हांवें पळयलें की रामा काणकोणकर जेन्ना एटॅक जाला तेन्ना लोक रस्त्यार देंवले. ते सोडून आनी कांय क्वचित सोडली जाल्यार लोकूच आंदोलन करना. लोकांक सद्या राग येवपूच बंद जाल्लो अशें दिसता. लोकांक राग येवप बंद जालो, काय तांची पॉलिटिसायझेशन जालां, पूर्ण राजकीकरण. आमगे रागाचो प्रकारच बदलला. म्हळ्यार कशें वचून पयलीं मरण पळयलें तुमी. मरणाक वचप म्हणल्यार तुगेलें 1 किलोमिटर पर्यंत तुगेलें रडटा तें आयकूं येतालें. आतां कोणा रडों येना. तशें आमगे तिडकूय येना. आतां आमगे तिडक सिलेक्टीव आसा. म्हाका जर हेजो फायदो आसा म्हागे तिडक दिसता. जो पर्यंत म्हाजे बाउंड्री भितर म्हागेले तेन्ना म्हागे तिडक गेली. जी रिएक्टीव आसताली खरी एक समाजाक लागून जर कितें आसत जाल्यार ती गेल्यारूच रोखडोच तेजे मुखार 4 लोक येना. फुडें तुगेले थंयचो लोकल MLA आहा ताका दिसता तो इलेक्शनाक उबो रावलो, तो पयलीं तेगे पत्ते काडटा स्टार्ट करता. म्हणजे तो राग दाखयनाशिल्लो परवडलो. म्हाका सांग, पत्रकारिता वाडटा, डिजिटल हे नवे प्लॅटफॉर्म तयार जाले, ताका लागपी यंत्रणा आयल्या, फास्ट यंत्रणा येता, इंटरनेट येता. त्या तुलनेत पत्रकार सुशिक्षीत आसात. हातूंत 2 सुशिक्षीत म्हणटना तांकां टॅक्नॉलॉजी कळपाक जायच, टॅक्नॉलॉजी कळटली, पूण तांणी ट्रेनिंग जाय, तांकां अभ्यास जाय, वाचन जाय. हातूंत भितर आसा. कारण हांवें पळयलां अशे खूब जाण आसात मायक घेवन तुजे मुखार येता आनी कितें बडबडटात आनी प्रश्न नेमकेपणान विचारपा येतो ना, ताजो अभ्यास ना, तांकां वाचन नासता, भाशा ना. अरे कोंकणी ज्या पद्दतीन ते उलयतात आनी प्रश्न विचारतात, कसली भाशा ही? ते सारकें. हांवें पळयलां की खुबशे जाण आतां इवन पत्रकार खंयचे सिनियर राजकारण्याक उलयतना रे म्हणून हें करता, रिफर करता, जे आमी पयलीं करिनाशिल्ले. म्हणजे तुमी म्हणटाले म्हणजे एक रिस्पेक्ट आसतालो, कारण तो तुमच्या मुखार राजकारणी म्हणून बस आनी तुमकां एंटरटेन हेच्याच गजाली खातीर करता. कारण तुमी पत्रकार, तुमी जर पत्रकार नाशिल्ले जाल्यार तो तुमचे कडेन पळोवचोय नाशिल्लो. बिकॉज यू आर रिप्रेझेंटींग 4th इस्टेट म्हणटा ती, ताका लागून तुमी पळयता. एक जाल्ली आसा. दुसरी ट्रेनिंगा बाबतींत हांव म्हणटा समवेर वी हॅव फेल्ड. जशें
माझे जे एंटायर जनरेशन आसा ताका ट्रेन केले. एक नांव घेवंक शकता, राजू नायक आसा किंवा संदेश प्रभुदेसाय आसा, टू एन एक्सटेंट इवन प्रकाश कामत आसा. तांणी हे जनरेशन ट्रेन केले आनी एक जनरेशनाक शिकयलें की हें कर किंवा हें करूं नाका. जशें म्हाका याद आसा की प्रकाश बाब सांगताले की वेन यू आर इन डावट लीव इट आउट म्हणटाले ते, यू डोंट डू दीस थिंग्स. संदेश प्रभुदेसायान एक पिळगी तयार केली, राजू बाबान ऑफकोर्स एक लिगसी तयार केली आणि तातूंत तांणी पत्रकार तयार केले. पण तांणी तयार केल्ल्या पत्रकारांनी कितले पत्रकार तयार केले हाजे एक पोकळी सद्या जाल्ली आसा. तातूंत ब्लेम हांवूय घेता की आमी अशे ट्रेन पत्रकार तयार करूं शकूं ना. दुसरें तांकां विचारपाचें कितें, हें पयलीं हांगा जर ऑफिसांनी बसून तांकां जर कळटा की शिकयता की बाबा हे गजाली किंवा तांकां पास्ट थोडे गजाली सांगता की हे जेन्ना जाल्लो विशय तेन्ना अशे अशे पत्रकारांनी अशें अशें केल्लें, हे जर विचार म्हाका आतां याद ना पूण दिलीप देशपांडे म्हणून जे आशिल्ले तांणी म्हाका दिसता अटल बिहारी वाजपेयी आयिल्ले तेन्ना एक कितें तरी विचारलें, ताणें हय काय ना अशें उत्तर दिलें. आय डोंट रिमेंबर, जी वीच बिकेम अ नॅशनल हेडलायन्स नेक्स्ट डे. सो तशें पत्रकार सद्या करपाची जबाबदारी आमचेर आसा आनी आमी म्हणूं शकना वी हॅव टू एक्सेप्ट द ब्लेम. तुका एक स्पेसिफीक प्रश्न आहा. हांवें म्हणला फॉरेन्सीक तूं एक्सपर्ट, तुका बॉडी पळयली तें बरें कळटा हाका खून जाला, मारला, कशा परिस्थितीन जाल्या. हे म्हाका तूं पत्रकारिते कडेन पळयता आसतना पुजा नायक प्रकरण सद्या गाजता, तुका जाय तशी जाप दी. न्यूजपेपरांनी मिडियान तें प्रकरण योग्य दिशेन हाताळ्ळां. क्रिमिनल जे आसता पळय तांचो एक पॅटर्न आसता. खंयचो क्रिमिनल, हांव फॉरेन्सीक म्हणलें म्हणून पळय, एक हांवें अशे तरेचे लेवलाचे पयलें मानंद प्रकरण. करेक्ट. जशें 4 पुलिसांनी 7 पुलीस स्टेशनाचेर गेले, सगळी केस फाटलायली. पुजा नायक प्रकरण आयज त्याच वाटेन वयता. पुजा नायक महानंदा नायकाच्या इक्वली टॅक्निकली वागता. ताचें एक सुंदर उदाहरण सांगता तुमकां, जे पब्लीक डोमेनार आसा. महानंदा कितें करतालो, एक फॅक्ट सांगतालो, लोकेशन आनी टायम बदलतालो. आयज पुजा नायक तेंच करता, एक कितें तरी सांगता लोकेशन, आनी हें ताका कोर्टाक सामकें बरें पडटलें. कोर्टाक महानंदाच्यो केसी ह्या टॅक्निकल गजालीन भायर पडल्यो. आनी पुजा नायकान आयज जें सुरू केलां पळय, हो कायद्याच्या दृश्ट्यांतल्यान एक आयज जर ते विक्टीम म्हणून रजिस्टर जाले, लक्षांत दवरा पयल्यो केसी सगळ्यो भायर. कारण हायकोर्ट हेच म्हणटलो की जाका तुमी क्रिमिनल म्हणून पळयले, आयज तुमी ताका विक्टीम म्हणटा. एक तर आतां तुमी बरोबर इन्वेस्टिगेशन करता, नाल्यार पयर तुमी इन्वेस्टिगेशन केलं. म्हाज्या खातीर पुजा नायक हो इम्पॉर्टंट न्ही, पण मल्टिपल जाग्यार जेन्ना मल्टिपल एकाच तरेचो क्रायम वेगळे वेगळे पुलीस स्टेशनां इन्क्वायर करता, त्यांनी व्हडली लुपूल उडता, जे महानंदा नायकान आमी शिकलेले. ते खरे पुलीस डिपार्टमेंटाक पुजा नायक केसीक थोडो धडो घेवपाचो आनी हे वेगळे वेगळे करचे परस एका SITन एकाच टिमीन हे सगळे केसी इन्वेस्टिगेट करूं जाय आशिल्लो. पोलिसा कडेन हें प्रकरण दिवप काय एज ए पर्सन, जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, काय एक स्वतंत्र न्यायाधीश, निवृत्त न्यायाधीशा कडेन प्रकरण दिवप बरोबर? हे प्रकरण आयडियली काडपाचें आनी स्वतंत्र न्यायाधीशा कडेन दिवचें पडटलें. कारण पोलिसां कडेन जर फाटले 1 वर्सा पयलीं जर तिणें खरेंच नांव घेतिल्लें जाल्यार तें चार्जशिटान दिश्टी पडना. सो ते चार्जशिटान एक्चुअली दिश्टी पडपा जाय आशिल्लें. ती परत उठटा आनी परत एक व्हिडिओ काडटा आनी ती सांगता की हे मिनिस्टराचें नांव इनवॉल्ड आसा म्हणून, पण परत त्याच पुलिसां कडेन वता. सो डजंट मेक एनी डिफरंट. कारण ते तिजें एलिगेशन जर तिणें तो स्टेटमेंट खंय आसूं, तें माशेलानूय आसूं शकता, बिचोलेय आसूं शकता, क्रायम ब्रांचान खंय जर तिणें खरेंच नांव घेतिल्लें हेज्या पयलीं जाल्यार तें तांणी लिपोवन दवरलें अशें जातलें. आनी आतां घेवन तेंच जाता. सो एक इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावची. हितून करेक्शन करता हांव. तुमचे पॉलिटिकल लिडरूय हें म्हणटा न्यायाधीश जी ज्युडिशियल इन्क्वायरी म्हणटा पळय ताका, मॅजिस्ट्रेट इन्क्वायरी, ती एका घटनेची जाता. तुमची गोवा युनिवर्सिटी घटना, शिरगांवची घटना, तितून निवृत्त तपास आनी इन्क्वायरी वेगळी. हितून खंयची तुमी एजन्सी ठरया, SIT ठरया, क्रायम धरया, ED ठरया, पूण यू हॅव टू डिसायड वन एजन्सी टू इन्वेस्टिगेट एंटायर एपिसोड. ना हे जालें पळय, मायनिंग एपिसोड जालो पळय, तेन्ना त्यांनी SIT काडले आनी इट वॉज मॉनिटर्ड बाय दी कोर्ट. इन्वेस्टिगेशन इट्स कॉल्ड कोर्ट मॉनिटरिंग. म्हणून ते MB शाह कमिशन जाले, त्याच्यानंतर इतले कोटी आयले. व्हेरी गुड पॉयंट. निमाणे तेंचें तेंच आशिल्लें. निमाणे जो पर्यंत तूं इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट करिना वेगळें, तें कमिशन करिना. तितूंत तुका केस फायल करपाची काय ना कमिशन सांगता. हांगा प्रश्नूच ना, हांगा ऑलरेडी क्रायम इज कमिटेड, एडमिशन इन क्रायम. पूण ठरलें ना एकूच एका एजन्सीन ते इन्वेस्टिगेट करता आशिल्ले, सगळे धागेदोरे कनेक्ट जाता आशिल्ले. कारण तातूंतली
खंय तरी एक वयर वचून पिरामीड म्हणटा ताका, क्रायमाक एक पिरामीड आसता ते खंय वचून तरी एकटें जॉयन जाता. आनी तुमकां खबर आहा लास्ट इयर नोव्हेंबरूच आशिल्ल्यो सायमल्टेनियसली 5 जॉब स्कॅमाच्यो केसी चलताल्यो. करेक्ट. आनी तितूंतले एकट्याचो जीव सुद्दां गेलो. करेक्ट. सतरकार म्हणटा ताचो जीव गेलो तेन्नाच. आनी तो ताका 1 वर्स जालें. म्हाका कोणी सांगचें सतरकाराचेच परत भूत बसोन परत वयर सरलो काय देवा खबर. सो म्हाका एक सांगात, भुताचो प्रश्न बरो काडलो. म्हाका एक सांगात, पत्रकारितेचेर आरोप जाता, भ्रश्ट पत्रकारिता, गोदी मिडिया, वेगवेगळे आरोप. वाचकांनी कशे पेपर निवडचे? हो पेपर आपण वाचतलो, हो योग्य मार्गान. ही मिडिया आपण पळयतलो, आपण बाकीचे सगळे जे पळय कितें कन्फ्युजन आहा ते आपण पळोवचो ना. लास्ट क्वेश्चन म्हजो तुका. आनी खरें हें म्हाका दुसरे भशेन सांगता, पत्रकारितेक दिशा दिवपाचो प्रश्न. त्या खातीर न्ही म्हाका सदां नवी मेडिकल कॉलेज येयल्यार तुका स्वागत आसतलें काय म्हणटा, सदां हय म्हणटा. कित्याक जितल्यो मल्टिपल आसता पळय आमचे युजरा खातीर आमकां चॉयस आसा. तुमी जर एकूच 2 हावसीस आशिल्ले न्ही, तूं हो म्हणटा तो म्हणटा, तुमचे दोन बाजू आमकां समजोवपा आशिल्ले. आमकां तुमी 4य आमचे कडेन अवेलेबल आशिल्ले. आनी तातूंत प्रिंट आमकां फक्त प्रिंट न्यूजपेपर घेवपाक गरज ना, आमकां डिजिटल न्यूजपेपर प्लस दुसरो कन्सर्न आहा तो तेजे न्यूज क्लिक करून आमचे कडेन पावयलो आसता. सो आतां प्रेक्षकाक वचून बातमी वाचपाक गरज ना, तेजे कडेन सगळ्यो बातमी ताका बसल्या मोबायलाचेर येता. आनी तातूंतल्यान आमकां टू फ्रोनी एक 4 एंगल दिसना, आमकां मल्टिपल एंगल आमच्या मुखार येयल्ले आसता. व्हेरी नायस. इतल्यान कार्यावळीन सोंपयता. आज प्रेस डे निमतान ही एक चर्चा आमी केली. आज आयतारा आसूनय तुमी हांगा आयले आनी म्हत्वाची चर्चा ती अशीच की पत्रकारितेक दिशा ही समाजच दिता. समाजांतल्यानच पत्रकार घडटात आनी समाजांतल्याकच ताजे कमिटमेंट, ताजे एक ताका एक लागणूक आसता, समाजाक आपणें कितें तरी करप. तो समाजाक दिशा दिता. तशीच दिशा समाजाच्या हातान आसा पत्रकारितेक दिवपाची. जी पत्रकारिता बरे तरेन गोंय घडयतली, आनीक नवें कितें तरी एक योगदान दितली. गोंय घडोवपाचो हांव सदांच इशू मांडटा. आमी गोंय मुक्त केल्यार 60 वर्स जाली, अजुनूय हो प्रोसेस चलता. अजुनूय एक वेगवेगळी इनपूट दिवन ताका एक वेगळी दिशा दिवची अशे तरेचे आमी मानतात. आनी पत्रकारितेय त्या निमतान योगदान आसा आनी योगदान दिवपाची गरज आसा. तुमी आमच्या कार्यावळीन आयले आयतार आसूनय. पूण तुमचे दोगूय जाणांचे हांव उपकार मानता. दोतोर वडगिरी बाब आनीक रुपेश सामंत, धन्यवाद. तुमकां पळयत रावात गोमंतक TV.